गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी शिगम्याच्या निमतान अजून लेगीत साबार परंपरा तिगोवन दवरिल्ल्यो आसात। हातूंतलीच एक म्हत्वाची अशी परंपरा म्हणल्यार ठाणे सत्तरींतले घोडेमोडणी उत्सव। 7 गांव एकठांय येवन हो उत्सव मनयतात। ह्या वर्सा मार्चाच्या 29 तारखेक हो उत्सव जावपाचो आसा। पळयात पुराय बातमी। दवोली ठाणे गांवचे घोडेमोडणी शिगमोत्सव काल पौर्णिमेक सुरवात जाता आणि काल आम्ही होळी हाडून पौर्णिमेक होळी हाडून हांगा दवरता आणि आयज पाडव्याची ती होळी घालता। होळी घातली की सगळे गांवचे लोक येवन ती होळी घालता आणि मग होळी जाली की आमचे सांजचे चोरोत्सव जाता। ते चोरोत्सव असे पारंपारीक असे झाडाची पानां बांदून ती चोरोत्सव जाता आणि ते चोरोत्सव सगळ्या गांवांत मागीर असे पुजा फिरता आणि तेची लोक घरोघर पुजा करता। ते दुसरे मागीर रोमटामेळ जाता। रोमटामेळ तसोच गांवांनी सगळ्या गांवांनी भोंवता आणि रोमटामेळ जाता। चवथ्या दिसा व्हडे हे जाता करोले आमच्यो करोले जवळ जवळ सांजच्यो नासता 4-5 अशी नासता आणि त्यो तशेंच पयलीं अशें मुख्य म्हण माननीय गांवकार आहा गांव मानाचे कोण आहा तेंगेर पयलीं वयता आनी एकेन सगळ्या गांवांत भोंवता आनी जवळ जवळ दुसरे दीस पासून 5वो दीस पासून जे कार्यक्रम चालू आसता। 5व्या दिसा सांजचे जवळ जवळ 7-8 ते हे जाता विसर्जन जाता त्या प्रोग्रामचे आणि परत म्हणजे 6व्या दिसा मुख्य सण म्हणजे घोडेमोडणी। ते घोडेमोडणी 6व्या दिसा सुरू जाता। ती घोडेमोडणी 7 गांवचे घोडेमोडणी म्हणटा। हे 7 गांवचे घोडे हांगा येता आणि ती घोडेमोडणी पयली सुरवातीक आमचे ठाणे गांवचे घोडे पळय आहा ते ठाणे देवळांत तयार जाता। ते घोडे असे आसा की तेंचे जो कुलदेवता ह्या गांवांत 4 आहा ते 4 देवीच्यो 4 घोडे म्हणजे सातेरी केळबाय जोगेश्वरी आनी ब्राह्मणी तशेंच हे घोडे सगळे ही न्हेसोन अशें होळयेक वचून होळयेक उजव्या हातीन घालून ते ग्रावंडार येता। मंडळ गिरो कोळ गिरो म्हणून देव आहा त्या देवाच्या मळार येता। थंय येयले की सगळे ते अशे रावंड मारता देवाक नमन करता आणि ते परत बाकीचे भाव पळय 7 भाव आसा ते आपल्या पारंपारीक जाग्यार रावता तांकां हाडपाक वयता। ते मागीर तशेंच पयलीं आमचो दुसरो भाव आहा 2 नंबर तो पालकार तो आपल्या पारंपारीक जाग्यार रावता। तशे 3 घोडे ते सातेरी जोगेश्वरी आनी ब्राह्मणी हे आमचे घोडे वचोन थंय त्या जाग्यार अशें नाल दिता एकामेकांक नाल बदलता आणि परत एकामेकांक बाकीच्यांक हात दिता। एक मुख्य घोडो आहा तो नाल दिता तांचो मुख्य घोडो आहा तोय नाल दिता ह्या घोड्या मुख्य घोड्याक आणि बाकीचे ते अशे हात घेता आणि ताका आमी ते हात बॅट म्हणटा आणि तांकां परत आमच्या भितून घेता। आमचे 4 आनी ते 3 7 घोडे येता मागीर ते परत अशे ते देवा कडच्या मळार येता जे घोडेमोडणी जाता थंय येवन परत ते एक रावंड मारता आनी तिसरो भाव तुमचो हो आहा चरवणकार ताका हाडपाक वयता। तो आपल्या जाग्यार येवन उबो आसता पारंपारीक जो जागो आहा त्या ठरावीक जाग्यार उबो आसता। थंय येवन मग तेजे तशे 2 घोडे आसता चरवणाचे एक सातेरीचो एक आनी केळबायचो एक ते दोनूय घोड्यांक आमचो हे मुख्य घोडो आहा तो ताका तसोच नाल बदलता एकामेकाचे आणि हात बॅट करून त्या भितून घेता। ते तशेंच तेंच्या पालकाच्या सायडीक अशे लायनीन उबे रावता। परत ते सगळे येयले की परत एक देवा कडेन येता सगळे जाण देवाक परत नमस्कार करता एक रावंड मारता आणि बाकीचे घोडे पळय आहा हिवरे गोळावली रिवे आणि हिवरे फोर्ट बुद्रू हांकां हाडपाक ते थंय वयता ते पारंपारीक जागो आहा त्या जाग्याचेर वयता।